Mr. Wilson Roshan Sequeira, hailing from Katil, Mangaluru of Karnataka state, writes in the pen name of Wilson Katil. Paule, Deek Anipik, Tasvind, and Encounter are his published works of poetry. He has participated in the poetry sessions organized by All India Radio, Doordarshan, and participated in Mysore Dasara Poetry Session, Rabindranath Tagore Birth Centenary Poetry Session, Dharwad Literary Festival Poetry Session, and many other poetry sessions across the nation. He has presided over multilingual poetry sessions organized by P.G. Kamath Foundation at Cochin and poetry sessions organized by Kavita Trust. He has written lyrics to Konkani music albums and cinemas. He also writes in Kannada, and his poems are featured in Arive Ambedkar poetry collection of 125 selected poets brought out on the occasion of 125th year of birth of Dr. B.R. Ambedkar. His poems are also featured in the souvenir brought out by Prison Ministry of India. He has bagged Kital Youth Award for the year 2016 and won 3-time Best Lyricist Award from Global Konkani Music Awards hosted by Man Soban. His poetry collection Encounter won Vimala V. Pai Best Poetry Book Award for the year 2017, and presently he is the editor of Arso Bilingual Monthly Magazine and associate editor of Konkani Literary Web Portal Kital.com. Manis Wilson Katil, तुमचो अवकाश. हांगासर जमलेल्या सर्व काव्य रसिकांक म्हजे प्रणाम. हांव 3 कविता तुमचे मुखार सादर करता. पयली कविता कामाक वेताना. हितलांतल्यान पाशार जाताना मातयेतावन तिळच्या सुक्या पाळांनी विचारले. हितलांतल्यान पाशार जाताना मातयेतावन तिळच्या सुक्या पाळांनी विचारले, उदकाची बोतलू घेतल्याय मुंबाळा. मेरे वयल्यान चमकताना पणगील शेतांतल्या फुटकर मेटांनी विचारले. मेरे वयल्यान चमकताना पणगील शेतांतल्या फुटकर मेटांनी विचारले, भुती विसरोंक नाय मू पुता. गुड्याची चडणी चडताना बेंडून उडयल्ल्या रुखा फांट्यांनी विचारले. गुड्याची चडणी चडताना बेंडून उडयल्ल्या रुखा फांट्यांनी विचारले, सत्रेची सत्राय घे इश्टा. वयंचो आक्काडो उतरताना नांव नेनासल्या खंयच्यागी एका काट फुलान विचारलें. वयंचो आक्काडो उतरताना नांव नेनासल्या खंयच्यागी एका काट फुलान विचारलें, तूं कामाक वेताय पळय त्या महानगराच्या सांतेंत म्हाकाय मोल आसा गिश्टा. जी दुसरी कविता आसा भितरलीं वस्तुरां. भितरलीं वस्तुरां. थोड्या ब्रा बानियानांक घामेवची हर्दी म्हळ्यार लज. तांकां जाय बिगदूंक ट्रान्सपरंट शोरूमांनी परजळचीं प्लास्टीक आंगां. थोड्या पॅन्टी निक्कारांक लांब सोनाडो म्हळ्यार सासार. तांकां जाय उमकोळोंक 4 रस्ते मेळचे कडचे नीटच सुबारिल्लीं होर्डिंगां. भितरल्या वस्तुरांकी आसा पब्लिसिटीची आशा. भितरल्या वस्तुरांकी आसा पब्लिसिटीची आशा. फुडें ही राजकीयक देंवन खंयचेय परतेसो गुर्त जावन दुबळ्या लाचार कुडींक वापरून उडोवंक शिकल्यारी शिकलीं. तिसरी कविता आसा कवितेची प्रवेश परीक्षा. ग्रंथ भंडाराक प्रवेश परीक्षा. भितर वेचे वाटेर दारवाट्यार म्हजी कविता. तपासतलो दोतोर. विचारता दोतोर, उतरां कचली खराय रूस. भुरगें सिरियस आसता आयसीयूंत बुजोवंक आयिल्ल्यो 2 वळी वखदांचे चिटीर बरोवन काडिल्ल्यो. तेन्ना दूख पडिल्लें कोणना. विचारता दोतोर, वळींक कसलो घामाचो वास. कामाक वेतां गर्दी बसांत आंग गश्टिल्ल्यो 2 वळी टिकेटी कुडक्यार बरोवन काडिल्ल्यो. तेन्ना घाम लागुल्लो कोणना. विचारता दोतोर, अक्षरांनी कित्याक कठीण हिमस. हक्कां खातीर झुजता समाजेंत धैर्याक जळकल्ल्यो 2 वळी बँडेजी तिरार बरोवन काडिल्ल्यो. तेन्ना रगत पाजरल्लें कोणना. घे तुजी कविता आनी हांगातावन निकळ.
धव्या पानार एकेच कुशीन बरोवन हाड नितळ. घे तुजी कविता आनी हांगा तावन निकळ. धव्या पानार एकेच कुशीन बरोवन हाड नितळ. म्हणटच दोतोरान जड बुकांत तकली पुरली. म्हणटच दोतोरान जड बुकांत तकली पुरली. कविता म्हजी पिसोळ्या तितली हाळू. कविता म्हजी पिसोळ्या तितली हाळू. पान नेगारून वाऱ्यार उबली. सर्वांक धन्यवाद.